टॉपिक जावन आसा जेजू कोण म्हण जायत. जायदां पवित्र पुस्तक वाचतात, स्टडी करतात, डिस्कशन करतात, म्हळ्यार तांकां आजून पर्यंत गोमून येवंक ना. जेजू एकलोच सोर पदवेदार देव म्हण, आनी तूं कितें जाय तें तुगे जिवितान फकत जेजू सवय मेळटा. आख्खो पवित्र पुस्तक कोणा खबर करता? जायदां म्हणटा जेहोवा देवाची, आनी ते जेहोवा विटनस म्हूण तेंगेलो जमो आहा. जायदां म्हणटा देवागे व्हडले व्हडले पवित्र मनीस आहाय, ओळ मिलाग्री केले. एलायजा कूळ आनी आत्मा सयत स्वर्गार गेलो. सांपेद्र चलता आसतना तेगे सावळेचे पेकताले. सांपावल जावन आसा व्हडलो शिंकोंडार, आनी मोजसान 100 मिलियन जुजां भायर काडले इजिप्त गांवांतले. सो देवा गेले व्हडले पवित्र मनीस आहाय, तेय दिसची पडटाय तुका, जेजूय दिसची पडटा, आनी सोर पदवेदार बापूय दिसची पडटा. पवित्र पुस्तक कोणा खबर सांगता? ल्यूक 24:27 जेजू तेगे शिजा सांगता. आख्खो पवित्र पुस्तक पोरनोकरान मोसेस जाचा 5 पुस्तक आनी पोरनेकोरान सगळे प्रवादी, ते सगळो पवित्र पुस्तक मोजेशी उलयता. आख्खो पवित्र पुस्तक कोणागे खबर सांगता? जेजू क्रिस्ताची. Luke 24:27 चोय Moses and the prophets testify about me. So आख्खे पवित्र पुस्तकां पोरने कोरांत आनी नव्या कोरांत जेजूची खबर. आता एकदम इम्पॉर्टंट तुवें जाण जावपाक, एकूच देव आहा आनी ह्या देवान आदाम आनी एवा रचले, आनी सगळी पोरजां आयल्या आदाम आनी एवाशी. हे आदाम एवान पातो कोत्तोकूच देव एक सोडवणी प्लान करता, आनी इस्रायल पोरजां विंचून काडटा, आनी ते पवित्र करता, आनी ती उमकी पवित्र जातकूच वो सोडवणार देवान येता ते पवित्र पोरजेंत. ती जावन आसा जुदेवांगे पोरजां, आनी तेज नांव जावन आसा जेजू क्रिस्त. लोक जायत पाट म्हणटा जेजू क्रिस्तागे खबर फकत नव्या कोरां आहा, तो तितू इम्पॉर्टंट नमुसता. पोरने कोरां आमकां जेजू क्रिस्त दिसची पडना, आनी नव्या कोरान ताका आमकां जायते व्हडले व्हडले मनशां दिसची पडटाय. सो हेच मतलब आमी पवित्र पुस्तकांतलें चॅक करूं जाय. पोरने कोरां हरेंच तो जेजूची खबर उलयता. आख्खो पवित्र पुस्तक जेजू खबर उलयता ते आमकां क्लियरली जाणा जावपा जाय. कित्याक? आख्खो पवित्र पुस्तक तो जेजू खबर येता. हेच मतलब 100% आमकां जेजूच जावं. आर्गां जेजू पोरने कोरां पयलो पुस्तक घे आमी, उत्पत्ती जेनेसीस. उत्पत्ती पुस्तक जेजू कोण म्हण जायत? बायबल सांगता तो जावन आसा बी ओस्तोरीची. ओस्तोरी म्हळ्यार इगोर्जमात ओ देवागे मोगाची इस्रायला पोरजा. जेन्ना आदाम येव पातो कोता, देव देंवचाराचेर शिराप घाता. तो म्हणटा तुवें मुगे मोगा मनशां पातकांक गायलें म्हूण तूं देंवचा तुज्या हांव शिराप घाता. तुगे लायफ भर तूं पोटाचेर जोरोन वयतलो आनी धूळ तूं हातलो. इतलें न्हू, देव हे सयताना आनी एक उंचारनी उंचारता. तो म्हणटा ही ओस्तोरी आनी तेगे बी आनी तुगेले आनी तुगे बी तेंच्या मदां दुस्मान काय घालतलो, आनी हे ओस्तोरेगे बी तुगे मस्तक माडोयतली आनी तूं तेगे होंटार चापतलो. हेच मतलब देंवचार ये ओस्तोरेगे बीक टेम्पररी डॅमेज करता, मिनिमम डॅमेज, आनी हे ओस्तोरेगे बी देंवचारा परमनंट इबाड करून उडयतलो. आर्गां जेजू जेनेसीस 3:14 चोय ही बासावणी देवान दिली. हेच मतलब 100% वो सोडवणार जेजू उत्पत्ती पुस्तकां दाखला. जेनेसीस पयले पुस्तकां तुका जेजू हो सोडवणार दिसची पडटा. 1 John 3:8 चोय जेजू संवसारांत धाडलेलो सैतानागे कामां इबाड करूं. आर्गां जेजू दोग तीग जाणां बसाय 100% तुका जेजूच जावं. क्लियर. लोक म्हणटा पोरने कोरां जेजू ना दिसची पडना,
तेका लागून जेजू तितू इम्पॉर्टंट न्हू. उत्पत्तीचे पुस्तकां पयलो पुस्तक लूक 131 चोय आंच बडो आंकार मरे कितें सांगता. हो तुगे कुसवें जातलो तो जावन आसा जेजू म्हळ्यार सोडवणदार. दुसरो पुस्तक चोय आमी सुटकाचो एक्झोडस पुस्तक पोरने कोरांतलो एक्झोडस 12:1 चोय देव इस्रायल पोरजा सांगता जे गुलाम आहा इजिप्त गांवांत तेंका सांगता चोय हांव ही व्हडल्यान तुली व्हडली मिलाग्री कोतां एक मोरनाचो आंच बोळ्यो धाडटा आनी सगळे इजिप्त गांवां ते मालगोडे पूत तो जीत मान उडयतलो आनी तुमगेलो मालगोडो पूत आसलो तेंकाय मान उडयतलो. तेका लागून तुमी कितें करें एक मेंढरो खातर आनी तेगे रोग काडे तुमगे दारांचे मारे आनी जेन्ना हो मोरनाचो आंच बोळ्यो येता जे घरांचे दारांचे रोग वता तो आंच बोळ्यो मोरनाचे तेंगे घरा वयल्यान पास सान वयतलो. आर्गां जेजूक क्लियरली तुका पोरने कोरांत पास्कांचो मेंढरो आनी 1 Corinthians 5:7 सांगता जेजू जावन आसा आमगेलो पास्कांचो मेंढरो. जे जागे जेचे रोग वता ती मोरनाची पदवी बंद सगळे दुयेंस म्हळ्यार शेवटावन भायर वयतात. कोण पात वयर का थँक्यू जीसस म्हळ्यात दोग तीग जाणां पसून 100% तुका जेजू जावच. लोक म्हणटा आमी जेजू दिसची पण तेका लागून कसली मागणी करताय देवागे पवित्र मनशांची आनी ती मागणी करताय म्हळ्यार आख्खो पवित्र पुस्तक तुका आतां जेजूच तुका जावं. आनी एक पुस्तक तो आमी पोरने कोरांतलो लेवी शास्त्र जे जावन आसा सगळे यादनीक ते यादनीक तेमी केलोले कित्याक हे मेंढऱ्या रोगोत घेवन पवित्रांतल्या पवित्र जागे वचपाक आनी फकत ते मुखेल यादनिका अधिकार आहा पवित्रांतल्या पवित्र जागे आसा होली ऑफ होलीज आनी मुखेल यादनीक ते मेंढऱ्या रोगोत घेवन पातकांचे बोगसोणे मागो. पवित्र पुस्तक सांगता हिब्रू 4:14 जेजू जावन आसा आमगेलो मुखेल यादनीक फकत जेजूच्यान तुका पातकांचे बोगसोणे दिवंक जाता. रोमन्स 8:34 चोय तो बापाच्या उजव्याक बसलो आनी आमचे पासत विनोती करता रोगता उदेशी रोगोत नासतना विनोती जायना आनी जेजू आपल्या गेल्या रोगोत घेवन सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बस. हेच मदलो तूं कसलें पातकां बोगसोणे तें तुका मेळटा फकत जेजू क्रिस्त आसावें. सो पोरने कोरां क्लियरली दाखयलां तुका जेजू जावच. लोक म्हणटा पोरने कोरां जेजू ना हेच मतलब जेजू तितू इम्पॉर्टंट न्हू मस्त आमी हे मागणी करया हे पवित्र मनशां मागणी करया हे रितीर पवित्र पुस्तक सांगता तुका फकत जेजूच जावं. आनी एक पुस्तक घे आमी पोरने कोरांतलो जोशुआ पुस्तकां जेजू कोण म्हण जायत हू इज जीसस. जोशुआ पुस्तकां तो जावन आसा मुखेली सर्वेस्पराची फौज ही इज द कॅप्टन ऑफ होस्ट दोलबार आहाय तेका फौज आहा आंच बोळयांची आनी जेजू जावन आसा तेगे कॅप्टन. आमकां आमगे जिवितांत कंटिन्युअस आंच बोळया जाय. आमी जेन्ना मागणी करताय आमी मुकूम घालताय आंच बोळयाक एक कुडींतल्यान पास जाव आनी चोय कोण मेळत महा तो आनी त्या मेळत ना तर भायर उडय. आमी सांगता आंच बोळया हांव येतींग वयता मातशें पंचायतांत तलाटी हिंगा थिंगा वयता काम करूं म्हज्या पयलीं तूं असो मातशें आमगे काम जाग्यार घाल. आंच बोळया सांगता चोय आमगे भुरगे लंडन तांकां मातशें सांबाळ. आंच बोळया आमगेली फौज आनी जेजू जावन आसा कॅप्टन. रेव्हलेशन 12:7 लुसिफर पयलो जावन आसलो आंच बोळयो तेका आमगे आंच बोळ्यान तेजो आसा पावरफूल मायकल आनी तेगे फौजान लुसिफर आनी तेगे आंच बोळ्यान भायर उडयले. हेच मतलब आमको फौज आहा ती चड स्ट्रॉंग आनी पावरफूल आनी तेच कॅप्टन कोण जेजू. जेन्ना तूं जेजू मानून घेता आनी जेजूच्या नांवान तुज्यान आंच बोळये सोडून जाताय आनी ते तुगे काम करता. हेच मतलब 100% आमकां जेजूच जावं. आनी एक पोरने कोरांचो पुस्तक घ्या. लोक म्हणटा पोरने कोरांत जेजू खबर ना कंटिन्युअस जेजू खबर बरयलो आहा थिंगा. रुतांगे पुस्तकांत जेजू कोण म्हूण जायत हू इज जीसस. रुताचे पुस्तकांत 4:4 वळी जावन आसा तो जावन आसा तुगेलो सुटका दिवपाचो सोडवणदार ही इज ए रिडीमर. रुतागे बाट ते आनी कोणा इंकलोलें आनी हो मनीस येता आनी तो जावन आसा तेंगेलो सोयरो सोडवणदार सोयरो तो पयशे दिता ते बाट विकतें घेता आनी पोत तें रुता आनी तेगे फामली दिता. तुगे जाय वस सांडले तुगे जाय वस लोकांगे हातीं पळय दुस्माना हातीं पळय जेजू तुगे सोडवणदार कित तुगे सांडला तो रोगता तुजे विकतें घेवन पोत तुका दितलो. 1 Peter 1:18 and 19 चोय तेन तुका विकतो गेला आपल्यागे मोलादीक रोगता उदेशी तूं चड मोलादीक दोग तीग जाणां पसून 100% तुका जेजू जावो. सो पोरने कोरला एकदम क्लियर आहा जेजूची खबर उलयता. पयले किंगाचो पुस्तक आनी दुसरो किंगाचो पुस्तक तितून जेजू कोण म्हूण जायत हू इज जीसस. आख्खे ते पुस्तकां दोनी पुस्तकां तांकां व्हडल्या व्हडल्या राजांची खबर सांगल्या. इस्रायला राजा आनी ते जैतिवंत जिवीत चलयतात आनी तेंगे फौज पावरफुल
सगळे दुस्मानांगे फौज ते भायर उडोवन सगळी तेंगे गिरेस काय आपल्या आडी हाडे. एक राजा जावन आसा व्हरतो दावीद, व्हरतो सोलोमन, किंग आसा, व्हरतो आहाजिया, आहाब आनी जेसोफात व्हडली व्हडली राजा इस्रायलाचे. आनी ते सगळे दाविदा गेले बी. दे आर द सीड ऑफ डेविड. डेविड व्हडलो राजा, तेगे सगळे बी व्हडले व्हडले व्हरते राजा. लूक 1:33 आंज बडो अंकवार मध्ये सांगता ये जेजू गेली राजवडी शेवट ना. एके राजवडी जावन आसा सासनाचे सासना. जेजू व्हडलो राजा आनी तोय जैतीवन जिवीत चलयता. जायत लोक म्हळ्यार पोरणे करून जेजू खबर ना कंटिन्युअस बोल्ला. थोडे पुस्तक कळे 1 Corinthians 15:25 चोय तो राजवडी चलयतलो कितको न्हू सगळे दुस्मान तेगे पांयां तोडा घालून. तुगे तो जिवितां फायनान्शियल प्रॉब्लेम आहा, तुम्ही फकत म्हणपा जाय थँक्यू जीसस. सगळे तुगे शाउट ऑन भायर पडले. सगळे तुगे गरीबसाण वयतले ग्रेस जातलो, बेसावन जातलो, मिलाग्रे अजापां तुका मेळटली. दोग तीग जाणां पळय 100% तुका जेजूच जावं. आनी जेजू म्हणटा आख्खो पोरनो कर आनी म्हजी खबर उलयता. हेच ना पुस्तकांत पोरणे कोरांत जेजू कोण म्हूण जायत. तो जावन आसा तुगेलो स्क्रायब, सेक्रेटरी. एक व्हडलो मनीस आहा म्हणटा न्हू, तेगे तो सेक्रेटरी बरो ना, तेगे सगळें बिजनस गडबड आसता. तेका लागून व्हडलो व्हडलो मनीस बरो सेक्रेटरी दवरताय. तो सेक्रेटरी तेगे दिसा प्लान तयार करता, सिस्टमॅटीक. तेगे सोमना प्लान, म्हयन्या प्लान, वर्सा प्लान सगळो रेडी करून दवरता. आनी तेच भाशेन इस्रायल एक बरो सेक्रेटरी आसलो. जॉन 14:6 बायबल सांगता जेजू तुगेलो सेक्रेटरी. हांव जावन आसा तुजी वाट स्वताची आनी हे स्वत तुका जिवीत दितलें. दोग तीग जाणां पळय जेजू तुगे सेक्रेटरी. सगळो प्लान तेणें कोण चैतीवन जिविताचो. तुम्ही फकत म्हणपा जाय थँक्यू जीसस. मॅथ्यू 11:28 कोस्ट आनी बार घेतलो म्हजेशी येत हांव तुमकां शांती समाधान दिता. तुगे लायफाक घुसपो गुंदोळे आहा ह्यो जेजू समें. तो तुगे लायफ सिस्टमॅटिकान संपूर्ण करतलो. स्त्रोतां पुस्तकां जेजू कोण म्हूण जायत. साम्स 23 सांगता तो जावन आसा तुगेलो गवळी. तो तुका 5व्या चोरासोरी चोरयता आनी शितळ उदकासोरी पावयता. येस मतलब तो तुका विश्यो दिवपाचो. जॉन 10:11 चोय जेजू म्हणटा हांव जावन आसा बरो गवळी आनी हांव मुगेले मेंढऱ्या सासनाचें जिवीत दिता. दोग तीग जाणां पळय 100% तुका जेजू जावो. लोक म्हणटा पोरणे कोरान जेजू दिसती पडना ना, पोरणे कोरान जेजू खबर ना, तेका लागून तो तितू इम्पॉर्टंट आमचा जेहोवा देव इम्पॉर्टंट. अरे नवे कोरान बर मिलाग्रे व्हड व्हड मनीस आय आनी सांपेद्री चलता ते सावडीचे पेकताले. हेच मतलब तेय बरें पावफुल आनी देवागे पवित्र मनशान देवा सांगताय. जेजू सांगता आख्खो पवित्र पुस्तक म्हजी खबर उलयता. हेच मतलब आय एम द वन एंड ओनली गॉड. आर्गां जेजू. आयझॅक पुस्तकां जेजू कोण म्हूण जायत. हू इज जीसस. आयझॅक 9:6 चोय तो म्हणटा एक बाळक जल्मला आनी एक पूत दिला. एक बाळक जल्मला तो कोण आनी एक पूत दिला तो कोण. तो जावन आसा सासनाचो आबा बापा आनी शांतीचो कुंवर. जेजू कोण सोर पोतेदा देव आनी आबा बाप सोर्गीचो. आम जायत म्हणटा बाप सेपरेट आनी पूत सेपरेट ना. होच बाप मनशार संवसार आयलो तेका म्हणटा पूत. हांव बाबा सोवे आनी बाप म्हजे सोवे आहा. हांव आनी बाप एकूच. येस मतलब क्लियर. जेजू जावन आसा सोर पोतेदार देव. देवा भायर आनी कोण जाय तुका जैतीवन जिवीत चलोवपाक. आनी कोणा मागणी करता तो एकूच तो देव आहा आनी तो जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी कोणा मागणी करता तो पवित्र पुस्तक तुका क्लियरली दाखयता पोरणे कोण जेजूच जावन आसा तो देव. दोग तीग जाणां पळय 100% तूं फकत जेजूच जावो. दोग तीग जाणां पळय आज जेजू नांवानूच उलो मार. जेजूकूच आर्गां दी, जेजूकूच वाकाणी दी आनी तुगे लायफ चोय कितें जाता तें. जेरेमिया पुस्तकांत जेजू कोण म्हूण जायत. तो जावन आसा नितीवंत राजा. पातक नासलोलो. हेच मतलब तुगे पातक तेणें काण उडोवपाक जाता आनी तुका नितीवंत करता. कित्याक पातक आहा थिंगा सैतानागे काम चलताय. ज्या जाग्यार पातक ना सैतानागे कामां बंद. हेच मतलब तूं नितीवंतूच जावपाचो. 1 John 2:12 चोय जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त नितीवंत. रोमन्स 1:3 चोय जेजू जावन आसा आविता गेली बी फांटो आनी तो जावन आसा नितीवंत. हेच मतलब जेजूच्यान तुका नितीवंत करूं जाता आनी सैतानागे कामां इबाड करूं जाता तुका लायफान. आनी कोण जाय तुका जेजू भायर. पोरनो कोणा तुका क्लियर दाखयता फकत जेजू. तुगे लायफान सगळे प्रॉब्लेम्स येयल्या कित्याक तूं जेजू बोलेसो पयस आसा. जेजूचें नांव तूं उच्चारना. जेजू तूं उलो मारना. जेजूक तूं सांगना तूं मुगेलो एकलोच देव म्हूण.
दोग तीग जाणां पासून 100% तुका जेजूच जावं. दानियेलाच्या पुस्तकांत जेजू कोण म्हूण जायत? एक राजा आसलोलो किंग नेबुचडनेझर, आनी त्यान व्हडली मुर्ती बांदल्यान सगळ्यांक सांगलें ह्या मुर्ती तुमी पुजा करूं जाय म्हणून. तीग जाण आसलोले जुदेव, तेम सांगलें मुर्ती पुजा करून आमगे जिव्या देवा मानतले म्हणून. आनी त्या राजा राग येलो आनी तांकां काण उज्या होर्नां उडयले. डॅनियल 3:25 चोय. आनी जेन्ना ते उज्या होर्नां उडयले ते लासोक ते सुसेगाद त्या उज्या होर्नां भोंवताय तीग जाण. तेंचे बरोबर आनी एकलो चवथो मनीस दिसती पडटा. आनी ते म्हळ्यार चोय तो 3 गायलो चवथो मनीस कोण म्हळ्यार तो चवथो मनीस आमकां दिसता देवा गेलो पूत. केसो उज्या होर्नां आहा, फायनान्शियल दुयेंस पिळा आनी कसले भुरग्यां आडी प्रॉब्लम, बाट बेस कोर्ट केस, तुका सगळे आडी सोडून जाय, तुका जाय देवा गेलो पूत. सगळ्या उज्यातून भायर काडो. जेन्ना उज आहा तूं सोडमध्ये तूं लास आहा, तूं चलोत आहा. आर्गां जेजू मॅथ्यू 27:43 जेजू म्हणटा हांव देवा गेलो पूत. एकदम क्लियर आख्खो पवित्र पुस्तक कितले पाट तुका सांगता जेजू जावन आसा देवा गेलो पूत. खंयच्या उज्यांतून तुका भायर सरपा जाय. गोडी कॅन्सर जायत काय एड्स जायत, किडनी फेलियर, डायबिटीज आनी कितें आसो देवा गे पूत तुका पुरो. कोण पात वयर काण थँक्यू जीजस म्हळ्यात. जकरिया पुस्तकांत जेजू कोण म्हूण जाय? जकरिया 13:1 तो जावन आसा जिविताची जोर. लोक म्हणटा पोरण्या कोरांत जेजू दिसती पडना. क्लियरली बरयला तो जिविताची जोर म्हूण. जॉन 6:63 जेजू म्हणटा हांव जावन आसा जिविताची जोर. जो म्हजेशें उदक पिता तेका सासना जिविताची जोर मेळटली. कोण पात वयर काण थँक्यू जीजस म्हळ्यार. आनी कोणा बोले वयता तूं जिविताची जोर मेळो, आनी कोणा बोले वयता तूं सोर पद्या देवागे पदवी मेळो, आनी कोणा बोले वयता तूं सोडवण मेळो, आनी कोणा बोले वयता तूं आनी कोणूच ना एकलो जेजू क्रिस्त. जॉन 4:14 यू कॅन सी. मालाकी पुस्तकां जेजू कोण म्हूण जायत? मालाकी 4:2 चोय. तो जावन आसा येड जो देता पेखोणी घेवन त्याच्या पाकट्या भितर. जेजू जावन आसा पेखोणीचो देव. केसो पेखोणी जाय तुका? दोतरान सांगितला जायना मरना तयारी कर म्हूण. तूं जाण जाव जेन्ना जेजू तुगे जिवितांत सगळें दुयेंस पडा शेवटोन भायर पडटलें. आर्गां जेजू मार्क 16:16 चो जेजून सांगितला जेन्ना जेजू मेल्यांतलो जीव जालो तेन्ना तेगे शिसा सांगला वचोन शुभ वर्तमान परगट करात. जो सतमंता तेजे फाटल्यान कुरवो जातले मिलाग्रे अजापा पेखोवणी तांकां मेळटली. कोण थँक्यू जीजस म्हणात. आर्गां जेजू दोग तीग जाणां सांग 100% तुका जेजू जावं. आतां एकदम इम्पॉर्टंट तुवें जाण जावपा. पवित्र पुस्तकांत जेहोवा देव आहा, जेजूगे शीस आहाय आनी जायत जावन पवित्र म्हण जाय ते कित म्हूण सत मानता? ते खरेंच सत मानताले जेजू देवागे पूत, जेजू देवूची सोर पदेता देव जेजू कित म्हणटालो? मॅथ्यू 3:17 सोर पदेता देव जेजू म्हणटालो ओ म्हजो चड आपुरबायचो पूत जाचेर आसा म्हजें सगळें दादूसपण ताचें तुमी आयकात. शिवागे पूत शिवा भाशेन येता. शिवागे पूत सुकणें जायना. देवागे पूत देवा सारको जाता. देवागे गुण तेका आसता. जेजूगे शीस कित म्हणटाले? जेजून सांपेद्र कडेन ते शिसांक वयताले लोक म्हाका हें तें म्हणटा, तुमी म्हाका कोण म्हणटात? सांपेद्रून जबाब दिलो तूं जाण आसा क्रिस्त जिव्या देवा गेलो पूत. तेय शुअर जाण आसलोले जेजू जाण आसा आमगेलो सोडवणदार. तूं म्हणटलो तूं जेजू हाडले आनी तेगे फ्रेंडां हाडले. जेजूगे दुस्मान हाड जाल्यार ते कडेन दुसरे भाशे उलोवपाक. जेजूगे दुस्मान हाडया. मॅथ्यू 27:11 चोय. पोंचीस पायलट इंचाता तूं जावन आसा क्रिस्त. जेजून म्हळ्यार तुवें सांगलां तें करेंच. येस मतलब करेक्ट. हांव जावन आसा देवा गेलो पूत. आर्गां जेजू एक सोटपोटी आसलोलो रोमकार आसलो. पोंचीस पायलटान ताका ऑर्डर दिल्ली जेजू कुर्सार केळाय म्हण. येस मतलब तो जेजू गेलो दुस्मान. जेन्ना जेजू तेन कुर्सार केळाय जेजू मेलो तेदोणा देव मंदिराचो पोड्डो वयर सकट पिंजलो. व्हडली मिलाग्री धाटे पोड्डो तो पवित्रांतलो पवित्र जागो उक्तो जालो. तेका रोखडी खबर येयली थिंगा वयर गोलकोट्या दोंगरार. इतलें न्हू ते म्हळ्यार जेजू मोतोकूच होंड उक्ती जालें आनी सगळे देवागे पवित्र मनीस भोंवपा लागले आख्ख्या सिदानी. आनी हे सोटपोटीन चोयलें काळोख जालो आनी अर्थक्वेक धक्कम जालो. आनी त्या सोटपोटीन म्हळें खरेंच ओ जेजू जावन आसा देवा गेलो पूत. तेगे दुस्मान देखून शुअर जेजू जावन आसा देवूच. मॅथ्यू 27:1 मार्क 5:5 देवूच सार कित म्हणटा आनी मेळत मे कित म्हूण सत मानताय. जेजू एक मनशां बोलयलो जे मनशां भितर मेळत मे आसलोले ते मेळत मे म्हणटा जेजू तूं मेलें तो जीत कांय जालां आतां तूं आमकां वळवळे दिता. तूं सोड उपते जाल्यार देवा गेलो पूत. मेळत मे देखून शुअर जाणाय जेजू जावन आसा परमेश्वरा गेलो पूत म्हूण. आनी जायत लोकांक कित्याक कोणा जेजू एकलोच देव
मिलाग्री अजापाचो जेमो आख्खे पवित्र पुस्तक गोवाय दिता जेजूसान आसा पावरफुल देव आनी आख्खो पवित्र पुस्तक जेजूची खबर उलयता. येस मतलब 100% तुका जेजूच जावं. कोण हात वयर काडून थँक्यू जीसस म्हळे. केसो पेकोणी जाय तुका, केसो मिलाग्री जाय तुका, केसो अजापान जाय तुका लायफान आज सोन तें फकत तुका मेळटा जेजू क्रिस्तास होवे. कोण पार गा जेजू म्हूण ताळयो पेटयात. जीसस थँक यू ब्रदर श्री. म्हज्या पांयांक कितें लागलेलें लागून पांयो कातरपाचो व्हडली मिलाग्री म्हजी जेजू. सगळे डॉक्टरागेर गेलो. म्हजी जिवाची हालत ही जाल्ली की हांव केन्ना मरतलो आनी केन्ना म्हजो पांयाक जेजू म्हाका राखून दवरलो. ब्रदरान म्हजें रजार घेवन हांवें ब्रदराक फोन केलो आनी सांगलें डॉक्टर सांगता पांयाक कातरचो पडटलो. जोक काडली कातरू ते हिंग आसा कातरू ते चिंताले. सगळीं वच्ची एकदम सॅड जाली म्हणजे पांय कातरले जाल्यार मनशाक कितें. थँक्यू जीसस आनी थँक्यू ब्रदर सिरील. ब्रदर सिरीलाक हांवें फोन केलो आनी ब्रदर सिरीलाक सांगलें कांय जायना तुका, तुजो गांव पेकलो, तूं कोण पांय कातरचो ना आनी कांय खावचें ना म्हूण ब्रदर सिरीलान म्हाका घटसाण दिली. तेजे घटसाणीन एक म्हजे कुडीन एक डिप्रेशन जें आहलें तें सगळें म्हजें गेलें. हांव चड करून थँक्यू म्हणून येयला. म्हजो पांय आतां जालो बरो जेजूच्या नांवान आनी जेजू म्हजें उरलां तें क्लियर करतलो. म्हाका तुमची सगळ्यांची मागणी जाय आनी थँक्यू जीसस. थँक्यू हांवें पोपटान 50,000 दवरले मुगे घोडयांक. मुठी म्हाका गरज पडली आनी हांव ते 50,000 काडून गेले म्हाका जाय म्हणून. पळय गेले 50,000 नाय. आख्खें पोपट सुटिलें नाय. मागीर पास्टराक फोन केलो. पास्टरान प्रे केली आनी पास्टर म्हणूं लागलो मेटो म्हणूं लागलो. मेटो म्हळ्यार मागीर नाय. दुसरे सायडीन आमगे बसयो आनी बी लाटां ते नाय. ते सायडीन कट केल्यार ते सायडीन 50,000 मेळ्ळे. मागीर हांवें पास्टराक फोन केलो मेळ्ळे म्हणून. थँक्यू जीजस. खूब बरें नाशिल्लें. दोतोरान सांगलें म्हाका 4 म्हयने सुवाती आनी दीस काडप ना म्हणून. आतां 2 वर्सां जालीं म्हाका ह्या चर्चीन येता. थँक्यू म्हणटा. घोव आसतना सुद्दां हांव हें सूख भोगना पयस स्थान घेतल्यार हांव हे चर्चीन भितर सरलां. थँक्यू म्हाजे पास्टराक. थँक्यू म्हजे सगळे भाव भयणाक. अचानक पयर हांव फाटल्या दिसान बरना जालें. इतलें बरना जालें की म्हाजे पावलें म्हणून. मागीर हांवें पास्टराक फोन मारलो. पास्टरान सांगलें तुका जेजून नवें जिवन दिलां, तूं कांयच जायना म्हणून. बरें दिसलें म्हाका आनी आतां हांव बरें आसा. जेजूक आर्गां. पयस स्थान घेतल्यान हे चर्चीन भितर सरल्यान म्हाजे भुरगीं ब्लेस जायत आसा. म्हाजे चेडो ब्लेस जायत आसा. म्हाका खूब सूख मेळटा आनी आतां हांव हे चर्चीन भितर सरां आनी पयस स्थान घेवन पळय म्हाका सूख मेळ्ळा. ते म्हाजे घोव आसतना सुद्दां म्हाका ह्यो सूख मेळूं ना. थँक्यू जीजस. नवें जीवन दिलां. आर्गां बापा तुका वखदांनी बापा तुका महिमा बापा. थँक्यू जीजस. आनी म्हागे घोवा एक्सिडेंट जालो 17 वर्सां हांतरुणार उरलो तेन्ना म्हाका म्हागे सगळें अर्दपुटें आशिल्लें बिल्डिंगेचें काम. किचन बिचन सगळें अर्दपुटें आशिल्लें कांयच करूं नाशिल्लें. आतां म्हाज्या चेड्यान किचन न्ही म्हाजें सगळें घर सारकें केलां सामकें 5 स्टार हॉटेला भशेन. थँक्यू. म्हाज्या चेड्याक केलां पूण म्हाज्या चेड्याक केलां म्हणल्यार म्हाका जेजू कडच्यान म्हाका मेळ्ळो म्हूण हांव सत मानता. आर्गां जेजू. Today I want to just give a testimony about my daughter. My daughter was studying in Crimea in Ukraine for medicine since last year. You know that there is a war there, so we had to bring her back. She came back in August because of the war. And we tried all the colleges in Goa, in Kuwait, in Europe. But all the colleges said that the admission is over and the class is already started. Somebody told me to check with Manipal University. Manipal University is one of the biggest university in India. It's the best. It's also costly, but it's also very difficult to get in. I wrote them an email explaining her situation. The dean replied me back that the admissions are closed and the classes are started and she has to start semester next year. That Sunday, I saw Pastor Cyril's YouTube on how we can make miracles. I used to always watch it, but that Sunday I watched it. I called him, he told me what to do, and in the morning I sent an email to the university explaining a situation, just one line that if you can, please consider her request. I knew they would come back and say no. And that day, whole day we prayed, the whole night we prayed. Next morning we got an email from them, only one line email, that as a special case and on a compassionate ground, we allocate 1 seat for your daughter if she joins our family.
सोमना काय ब्रादरा फोन करलो की गोवाके पगार दिना म्हणून तो भायर आसा मागीर रोकडे ब्रादरान मागणी होती तेगे ते दिसाक पेमेंट दिल मा देवा कारकन तशें ब्रादराक Thank you.